येवकार सगळ्या गोंयकारांक आयज आमी काब दे रामा कॅम्पेनिंगा भोंवताले तेन्नाच आमी हांगा राजबाग हांगा अशे बिचार येयले पळोवपाक. सो थंय येतकीर आमकां एक प्रश्न पडटा, वाय आरजी गोंयाक आरजी कित्याक जाय? ही भुमी आमची, गोंय आमचें, पूण आयज जें हांगा डिस्ट्रक्शन जाल्लें आसा ते गोंयकार काम करूं शकना आसले काय? हांगा जर एक कोणी गोंयकारान येवन कितें जर घातलें आसतालें, मोडून डेमोलिश करून उडयता आसले. पूण आज तुमी हांगा पळोवंक शकता, जसो आमी जेन्ना कॅन्डिडेटा घेवन बी आमी गेले लोकांक तोच प्रॉब्लम की आमची विलेज सेव ना म्हणून. विलेज प्रोटेक्ट करपाक आमकां खूब गरज आसा आरजीची. सदांच प्रश्न पडटा आरजी कित्याक ती ह्या खातीर. सो मुखाल्ले तुमकां रुबट सांगतलो आतां. आमी कॅम्पेनिंगाक लोकांक विजीट करताले आनी ह्या सुवातेर आतां आहात, विशालान सांगलां ती पळोवपाक एक तोंड उगडी जायना. इतले उलोवपाक पासून लॉस दिसता कित्याक इतले मॅसिव डिस्ट्रक्शन. गोंय कोणाचें आनी हे धंदे एंड डिस्ट्रक्शन आनी हे कोत्तात कोण? गोंयकार कोण ना ते, हे कोत्तात सगळे भायले. आनी खंयच्या जाग्यार एक दिसता गोंयाक CRZ ना. CRZ खंय आहा? हे खंयच्या ग्राउंडाचेर तुमी CRZ हांकां अलाव कोत्ता हे सगळे कॉटेजीस बांदपाक? हे गोंयकारान केल्लेलो आख्खो टोटल एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन चलता. आनी हो गेले ते पावडिसा कॉमेंट्स जालो म्हणटात म्हायती प्रमाणे हो बाबू कवळेकर कितें करता? बाबू कवळेकर तो हितूक आहलो, आमचो BJPक आहलोलो. सो BJPक आसून बाबू कवळेकरान येयले आनी हो हँड ओव्हर आतां ते आमदारा दिल काय कोण आमचो एल्डनाक दिला. एल्डनूय हेगेर कांय आवाज ना. ऑपोजिशन म्हणटात तुमी. सो ऑपोजिशन जालें जाल्यार तुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें चलता तें तुका कांय खबर ना. इतले मॅसिव डिस्ट्रक्शन मरे. तुका एक सबस्टिट्यूट केल्लो बाबू कवळेकार नाक म्हणून तूं काडलो. सो तूं कितें तुगे कितें आहा स्टेटमेंट हेगेर? इतले मॅसिव डिस्ट्रक्शन जाता आनी तूं कितें म्हणून होग रावता? लोक रडटा, लिटरली लोक रडटा. तांकां इतले प्रॉब्लम फेसीस जाताय, दादागिरी आयकोंक पडटाय तांकां भायल्यांच्यो. हे भायले येताय आमची कॉमदादीचे हडप करतात आनी लोकल्सांक दादागिरी करतात हुंच ग्राउंडार. आनी हुंच ग्राउंडार तूं केन्ना येयला हिंगा? तूं येयला हिंग पासय मारले, हिंगा राजबागा मारली पासय. हांव आमदाराक विचारता, एल्डनाक हांव विचारता, तूं हिंगा येयल्लो हे राजबागा हे सुवातेर येयल्लो, हे डिस्ट्रक्शन दिश्टी पडना तुका? हे बारीक बारीक गोश्टां लागून पावतात मरे तुमी. कितें रिबन कातरपाक कोणागे फुंगसांव ती सोडून दियात. हे मॅसिव डिस्ट्रक्शन जाता. म्हाका लॉस दिसता, लिटरली लॉस दिसता. इतले मॅसिव डिस्ट्रक्शन जाला, इतले कॉटेजीस जाले ओव्हरऑल. आनी हेंकां दादागिरी लोकल्सांक, लिटरली आमचे लोकल्स रडटात तुमची दादागिरी पळोवन. आनी हुंच ग्राउंडार हे कॉमदाद तुमकां कोण दिल्यात? CRZ हुंय आहा, गोंय आहा, नाजाल्यार तुमी खरें एक स्टेटमेंट काडाय CRZ गोंयाक ना म्हणून. आमी तुमकां काय म्हणय, तुमगे ब्लेम काय ना. CRZ ना म्हणून आमकां फाल्यांच्या पेपराचेर जाले, प्रिंट मिडियाचेर स्टेटमेंट काडाय ना म्हणून सांगाय. फाटल्या मातशें तांकां दाखोवया कितली मॅसिव डिस्ट्रक्शन आहा तें. हांव मागता हे एजीगेर हे डिस्ट्रक्शन. हे गोंयकारांनी आमकां गोंय दवरलें आनी मौजा माता हे दिल्लीवाली आमच्या लोकल्सांक दादागिरी सांगतात. हेची कापोस्ताद जाली ती चोय. आनी खोला पंचायती अंडर येता. खोला पंचायत कितें करता? तुम सामकें हें बांदलो हाय चोय, हो दर्या चोय, सी लेवल चोय तें. आनी माड इतले माड आहलोले, इतले माड सगळे तुमकां दिश्टी पडटले. हे माड सगळे कातरून आनी वयर चुट्टी घालून घातल्या, ती त्याच माडाची कातून चुट्टी घातल्या तेंच्यांनी. आनी हे सगळे पंचायत दोग रावन चोयता. तुमकां तर कापोस्ताद ना, तुमकां तर धूम नाहलोलो न्हू. पंचायत मेंबर सांगता कोला पंचायतीच्या तुमकां मेंबराक तुमकां तर धूम नाहलोलो न्हू, जाल्यार तुमी रिजायन जावपाचे, कंटेस्ट करपा नाका आसलोले. धूम आहलोले. आपल्याले गांव राखपाचे भुरगे जायते आहाय आनी आमकां आरजी कडेन जायते आहाय भुरगे. पूण तुमी बरे तरेन हेणे तुमी इलेक्ट जावन येवना. तुमी दगलबाजी करून इलेक्ट जावन येयले. कोणा पयशे दिवन, कोणा नाक जाले तें दिवन येयले आनी आमचो गांव पाड घाला. तुमकां कापोस्ताद ना हेगेर कोणाचेर उलोवपाक. खोला पंचायती हांव सांगता मागता, तुमकां तर कापोस्ताद ना. लिटरली तुमी रेजिग्नेशन दिवचें आनी परतून रिइलेक्शन करचें. हे तो खमदादी आनी हेचो हो केबल, हे केबल तांकां हुंच ग्राउंडाचेर दिताय. तुमकां अलावड आहा, ऑथॉरिटी आहा? तुमकडे खुंच जागे दिल्या, हुंच ग्राउंडाचेर दिल्या. खुंच पेपर वर्काक तुम्ही तांकां केबल सप्लाय करता. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक विचारता हांव.
एनवायरमेंट वयलो एनवायरमेंट मिनिस्टर हो आहलो कोण आमचो निलेश काब्राल आहलो बाबा कितें चलता तोंड तुगे व्हडले व्हडले असेंब्लीक तो आमचो विरेश कितें उलयलो जाल्यार व्हडलो तेगेर तूं आवाज उठयतालो ताका इंटरप्ट करतालो कितें कोत्ता तूं आतां ती एनवायरमेंट पॉलिसी हेको आयल्या एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हेको आयल्या आमचो एलेक्स सिकेराको आयल्या एलेक्स सिकेर यो हिंगा राजबागा यो कोलागांवा यो हिंगा आनी पळय कितें आतां एनवायरमेंट मिनिस्टर तूं टोटली डिस्ट्रॉय केलो आहा तुमी एनवायरमेंट काबार केलो आहा इतली माड मारून काबार केला अरे हो स्वर्ग मरे गोंय म्हळ्यार स्वर्ग आनी तुमच्या पेसां फारीक कोन्न नाकाय यो काबार हे झुजोन घेतलोलें गोंय आमचें तुमकां हें करूंक न्हू सो मागता सीआर तेच सांगता सीआरझेडान येवचें ना जाल्यार सीआरझेड तर गोंयाक ना बंद करें आमी सीआरझेड डिपार्टमेंट ना म्हणून बंद करचें सीआरझेड तर रोखडी पावता बारीक गोंयकारान कितें केलें जाल्यार तेंची रोखडी घर मोडटात तुमी आनी हे कोणाचें हें मोडपा तुमकां कापोसतात ना सीआरझेडान विचारता हांव ही कापोसतात आसूं जाय तुम कारेजियस आसूं जाय इन्स्पेक्टर आहा ते कारेजियस आसूं जाय दोम आसूं नाल्यार तेगेर कोटा तुम दोम नाहलो म्हणून तुम पापड्स म्हणून कोणाचे तुमचे पापड्स आसले आमी ऑफिसर दवरले म्हणून आमकां भोगपाक पडटा आमचो एनवायरमेंट कारबार जाता आनी आमचें फ्युचर जनरेशन आहा ते धोक्याक आहा एनवायरमेंट मिनिस्टर लागीं मागता ताहा तूं जाल्यार हिंग येवचें आनी हेगे इन्स्पेक्शन करचें आनी सीआरझेडा लागीं तुमचो डिपार्टमेंट जर आहा जाल्यार हेगे येवचें हेगे नदर घालची आनी हेगे कितें आहा ती तुमी चवकशी करची तेचें हे हुंचे ग्रावंडार तुमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तो येयला तेगेरूय बी तुमी चवकशी करपाक जाय हुंचे डॉक्युमेंटेशन आगे तुमी हें तुमकां सगळें उदक लायट आनी हें सगळें दितात तें आमकां खबर ना सगळे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा तितलेच मागता तुमी हेगे चवकशी करची हे दिल्लीकार आमकां धमकी सांगपाक लागले आमचे लोकल्सांक हें बंद जावपा जाय आनी हे कोपोवन आमी घेवचे ना तुमची दिल्लीकारांची दादागिरी आयकोंक आमी आरजी आहात ते परेन आमी आयकोंक घेवचे ना कोपचे ना आमी देव बरें करूं